राजेंद्र जिवाजी देसाय हांव गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष। आज कारखान्याची परिस्थिती मी सगळे जाण जाणा जाल्ले आसा। ह्या वर्सा कारखानो आमचो बंद आसा आनी तेन्ना आमकां एक चिंता आसा की ऊस जो आसा आज शेतान आमचो उबो आसा आनी तो आमचो मारपाच्या हेजेर येयल्लो आसा सद्या। म्हटल्यार आमचे कडेन सद्या इतलें टेन्शन आसा, आमी लोकांक थोडे एडवान्स पयशे दिल्ले आसात, थोडे आमचे टोळी येयल्ले आसा। तेन्ना आमी आयकलां कितें ऊस हो जो आसा तो गव्हर्मेंट आमचो घेतलो अशें आमकां फाटल्या 6 म्हयन्यांक भितर कळयलें आनी आमकां पयशे दितले। तेन्ना तुमकां काय काळजी करपाची गरज ना अशें म्हणून आमी सगळे वेवस्थीत रावले। तर आज परत उलटें जालें, आमचो जो ऊस आसा तो ऊस हांगासर मेजी नासतना कर्नाटक राज्यान मेजता अशें म्हणून आमकां हें केल्लें आसा आनी थंयसर तुमकां पयशे दितले म्हणटकूच हें आमकां कळ्ळ्या उपरांत आमी पयर थोडीशी 4-5 जाण येयले, आमी शेतकरी पासून मिटींग घेतली आनी तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की आमी आतां कशें कितें करुया, आमकां जर भायर जर दिलो जायत जाल्यार हें कशें कितें। तेन्ना हें आमकां पसंद ना, कित्याक भायले जे हेजे काटे आसता ते थोडे फावट डेंजर आसता। त्या हितून आमकां पयशे गॅरंटी मेळटले काय ना तें कोण सांगूंक शकना। तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सांगलेलें फाटीं सीएमा कडेन सांगलेलें आमचो जो ऊस आसा तुमी वेवस्थीत घेया आनी आमकां हांगासर पयशे दिया आनी हांगासर वचून। तेन्ना सीएमानूय आमकां उतर दिलें आपूण तुमकां काय लागना, आपूण सगळी जबाबदारी घेता म्हणून। तशेंच गोविंद मिनिस्टर आमचो कोऑपरेट मिनिस्टर सर आसले तेन्ना तेणें आमकां फाटीं 50 शेतकरी आमी हांगा फॅक्टरीन येवन मिटींग घेतलेली। तेन्ना तेणी बरें मोठें आश्वासन दिल्लें, तुमी काय भिवपाचें गरज ना, ऊस लायत रावा, तुमचो ऊस आपूण घेता, तुमकां हांगाच पयशे दितले, तुमकां काय काळजी करपाची गरज ना, सगळी शेतकऱ्यांची जबाबदारी आपल्या कडेन आसतली अशें म्हणून सांगलेलें आसा। तर आज पळोवंक गेल्यार उलटेंच जाल्लें आसा। आमी पळय लेटर दिल्लें आहा तांकां, आमचो जो ऊस हांगासर आसा तो तुमी मारून हाडचो आनी आमकां ह्या हितूंतल्यान मुक्त करचें, सोडचें हितून त्रासांतल्यान। तर हेजें उतर आमकां कोणूच आज दिवंक शकना। भुमिका कितें आसतली आतां शुक्रार पर्यंत रावन मागीर तुमी कितें करपाक सोदता? शुक्रार पर्यंत जावन आमची भुमिका कितें आसतली पळय न्हू, ती सरकारान पळोवचीच पडटली। आमी आनी फुडें फाटीं सरचे ना। आनी आमकां अजून पूण सांगता, तुमकां थोड्या फाटल्या दिसान बातमी येयली राजकीय आमकां कोण मेळ्ळ्या आनी येवन आमकां कोण राजकीय येवन मेळपाची गरज ना, आमची राजकीय वचपाची गरज ना। आमी सगळे एक आसा। आमकां काँग्रेसूय कितें करता आमकां खबर आसा, बीजेपी कितें करता खबर आहा आनी एमजी कितें करता खबर आहा। आमी कोणा कडेन वचूंक ना आनी अजून सुद्दां कोणा कडेन वचूंक ना। ही आमची सगळ्या शेतकऱ्यांची संघटनेची आमची मागणी आसा आनी ठाम आसतले ह्या निर्णयाचेर आमी। आमकां कोणी कितलीय धमकी दिली जायत, कोणी कितलोय हे केलें प्रेशर केलें, आमी हालपाचें ना, हे आमचो एक निर्णय आसा। तुमची मागणी हांगा वेट करून प्रमाणे आमकां पयशे मेळो न्ही, तितले हेजेर आमी हें आसा। आमकां ते बाबा थंय आनी वचून हांगा हें करपाची गरज ना। खानापूर जे शेतकरी आसा पळय तांकां कितें एक बील उरला की म्हणटा ते प्रॉब्लेम काय ना बिलाक, तर तेंचेच कितें ते मेळपाचें आसा। आमी ते मागणी केल्या तेंचे मातशें बेगीन दिया म्हणून। पयर गोविंद गावडे सर हांगा येयल्लो तेणी आपूण रोखडें तुमचें बील तेंचे दिता म्हटलें, पूण अजून तेंचें काय दिवंक ना। गोंयची बील मेळ्ळें, गोंयचें बील मेळ्ळां, आमचें गोंयचें सगळें पेमेंट मेळ्ळें आसा। हे म्हणून सांगलें आपूण आनी 15 दिसांनी मिटींग घेता म्हटलेली, ती अजून आमकां मिटींग आपोवंक ना। म्हणटून हांव एकूच म्हणटा, शेतकऱ्यांची जो कितें मागणी आसा ती तुमी आपोवन तरी आमचे कडेन डिस्कस करा। तुमी आमकां आपयत ना, बेश्टे भायल्या भायर तुमी हें करूं नाका। पळया तरी आज तोडणी कितले आहा, कितें शेतकऱ्यांची वेता तुमी पळया। बेश्टे तुमी बेश्टे अशे वाऱ्या वयली गोश्टी करूं नाका, पळया आमचे कडेन, आमी तुमकां कांय हें करना।